मार्क 12:13 अशें सांगता. मागीर जेजूक उतराक सांपडावन फारिसेयांतल्या आनी हेरोदियाच्या पक्षांतल्या कांय जाणां ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून ताका अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी तुका कोणाचीच इडा ना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय. तर सोमराजाक दंड फारीक करूं येता की ना? आमी तो फारीक करचो की ना? ताचें दोंगेपण वळखून तांणी तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? 1 दिनार म्हाका हाडून दियात. पळोवया. तांणी ताका एक हाडून दिलो आनी ताणें म्हणलें, हें रूप कोणाचें आनी हें नांव कोणाचें? तांणी म्हणलें, सोमराजाचें. पोटिपालून जेजून तांकां सांगलें, बरें तर सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी ताचो जबाब आयकून तें अजाप जालें. थँक्यू लॉर्ड. Praise Him. आणि आजच्या सकाळी पडतले मोगाच्या बाबंदो टायटल अ गिफ्ट which belongs to the Lord. जे कितें देवाचें आसा तें देवाक दिया म्हणलेलें आसा. आनी आमी पळयता मोगाच्या बाबंदो हो एक ग्रूप हो जेजूच्या फुड्यान येयलो मोगाच्या बाबंदो ट्रॅप करपाक, नो शिकोंक. पळयता सबार लोक जेच्या फुड्यान येतालो शिंकपाक. बट दीस ग्रूप, आनी कसलो ग्रूप तो? रिलिजियस पर्सन जावन आसा. 2 तरेचे पार्टये, 2 तरेचे ग्रूप जेजूच्या फुड्यान येयले मोगाच्या बाबंदो. देयर इज 2 टायप ऑफ पीपल, 2 टायप ऑफ ग्रूप. वन इज कॉल्ड फेरिसेस आनी दुसरे जावन आसा हेरोदियन्स म्हणटा पळय ते. हेरोडाचे ग्रूप जावन आसा, पॉलिटिकल पार्टी जावन आसा जेरुसलेमाक असली ज्या वेळार जेजू आसलो त्या वेळार. जशें आतां आमी पळयता लेबर पार्टी आसा, कोण ग्रीन पार्टी आसा, काँग्रेस आसा, बीजेपी आसा, तसलीच एक पार्टी. दोनूय एकठांय जावन जेजू ट्रॅप करपाक मोगाच्या बाबून तो जेच्या फुड्यान ते येता. आनी लिसन कितें घडलें? And they sent certain of the Pharisees and the Herodians to catch him in his word. जेजूक ताच्या उतरांनी धरपाक. आनी ते कितें म्हणटा? लिसन, ते कितें म्हणटा ते? मास्टर वी नो thou art true. मास्टर आमी जाणा तूं देवा कडच्यान येयलोलो बेस्ट मनीस, टिचर जावन आसा तूं. आनी ते कितें म्हणटा? आनी कॅर कोणाचें कोन्नाका, तूं कोणाचें कॅर कोन्ना, फेवर कोन्ना, ऑन द स्पॉट उलयता लोकांच्या तोंडार, फाटल्यान कितेंच उलयना. आनी कोणाक तूं फेवर कोन्ना. जें कितें देवान तुका सांगूंक लायलां तेंच तूं लोकांक सांगता. आमी जाणा हें सगळें. and teaches the way of God in truth. आणि देवाची पळय वाट, देवाची शिकवण तूं सारकी परफेक्ट शिकयता म्हूण आमी जाणा. कोण सांगता? हे फेरिसेयो आनी हेरोडियन्स म्हणटा पळय ते हो ग्रूप जेच्या फुड्यान येवन मोगाच्या बाबंदो पयले ते कितें करता? दे आर प्रेजिंग जीसस. ते जेजूक पयले प्रेज करता. पूण तांकां खबर ना मोगाच्या बाबंदो जेजू तेंचें सगळें काडी जावकतालो म्हणून. आनी ते सांगता तूं कोणाचें तोंड पळयना मिस्त्री. सी माय फ्रेंड, दीस पीपल डू नॉट कम टू जीसस टू लर्न फ्रॉम हिम. हे येयलेले मोगाच्या बाबंदो जेच्या फुड्यान शिकोंक न्हय. पूण स्टील ताका ते कितें म्हणटा? स्टील दे से मास्टर, मिस्त्री. बेश्टी तोंडाची उतरां जावन आसा ही, फुटकिरी उतरां जावन आसा ही. जेजूक ते मास्टर म्हणटा पूण ते कोणें ते शिकोंक करूं ना. जेजूक ते मास्टर म्हणटा, जेजूक ते टिचर म्हणटा, पूण ताची केन्नाच हंबल जावन ताणें सांगूं ना जेजू आमकां शिकोंक जाय, तूं स्वता उलयता, तूं खरेंच वाट जावन आसा देवाची शिकयता, तूं कोणाचें तोंड पळयना.
हंबलनेस तेंच्या जिवितान केन्नाच येवना मोगाच्या बाबंदो. पोतें जाल्यार त्या देवाक जेसूक टेस्ट करपाक येयले. आनी उपरांत ते क्वेश्चन कितें उलयता पयलें ताणें कितें केलां पयलें दे प्रेज जीसस. जीसस यू आर thou art true master. कोणाचे केअर कोन्ना. आनी उपरांत तूं सारकी वाट शिकयता. आनी उपरांत तो कितें म्हणटा मोगाच्या बाबंदो. लिसन, is it lawful to give tribute to Caesar or not? दोन आमी फारीक करूंक जाय. टॅक्स आमी गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय. आमी पळयता जेन्ना हे वेळार मोगाच्या बाबंदो जेजू आसलो त्या वेळार रोमन एम्पायर मोगाच्या बाबंदो कंट्रोल करतालो. डू यू नो माय फ्रेंड ऑफ बायबल इतल्या एक्युरेट जावन आसा, इतल्या 100% सच जावन आसा. ह्या संवसारान हुंयचोच भूख ना मोगाच्या बाबंदो. आनी ह्या बायबलाक तुवें इन्कार केलो जाल्यार, ह्या बायबलाक तुवें रिजेक्ट केलो जाल्यार माय फ्रेंड तुका होप ना. कित्याक हो एकूच जावन आसा देवाचो बूक आनी देव मनशा कोणे ताच्या उतरा वरवीं आयज उलयता दिसाच्या दिसा. बायबल जावन आसा देवाचो आवाज ह्या निमाण वेळार मनशाक जिवो करपाक, काडोकांतलो भायर काडपाक. लिसन, आनी ते कितें जाता सोम्या मास्टर आतां ते कित्याक येयले. कित्याक जेजू हें सॉल्व करतलो प्रॉब्लम. कित्याक ते जाणा आसले जरी तर जेजू सांगत जाल्यार रोमकारांक तुमी पे कोन्नाका टॅक्स जाल्यार ते कितें करतले आसले. वचोन त्या रोमकारांक कितें करतले आसले सांगतले आसले जेजू पळय आसा हो टिचर, हो आमकां लोकांक शिकयता तुका टॅक्स फारीक कोन्ना जावपाक. रोमन मायट बी कम एंड अरेस्ट जीसस or kill Jesus. आनी हे ट्रिक जावन आसा जेजूक ती फसोवपाची मोगाच्या बाबंदो. पळयला मोगाच्या बाबंदो देवान किंगडम येतली म्हूण सांगून दवरलेले आसले. कितलो एक्युरेट जावन आसा बायबल. And I will tell you my friend, if you not serious, be serious my friend before the rapture. कित्याक ट्रिब्युलेशनान पळय कितें जावपाचें आसा तें तुका आनी म्हाका केन्नाच क्लू ना मोगाच्या बाबंदो कितें घडपाचें आसा पळय तें. सो हॉरिबल माय फ्रेंड. आनी देवान हे सगळे एम्पायर येतले म्हूण सांगून दवरले आसले दानियल बुकाचेर. पयलो एम्पायर येतलो म्हूण सांगून दवरले आसले बाबिलोनियन. आनी एक्झॅक्टली बाबिलोनियन येवन रूल करून गेलो. उपरांत पर्शियन, उपरांत ग्रीक, एलेक्झांडर द ग्रेट येतलो म्हूण सांगून दवरलेले आसले. आनी एलेक्झांडर द ग्रेट येवन गेलो. आनी उपरांत देवान सांगलें तेच्या कडल्यान रोमन एम्पायर येतलो म्हूण सांगून दवरलेले आसले. आनी रोमन एम्पायर येयला तेन्ना जेजू ह्या संवसारान नाहलो मोगाच्या बाबंदो. आनी तेका लागून तें जाता आमी शाल बी पे टॅक्स टू द रोमन गव्हर्मेंट. लिसन मोगाच्या बाबंदो रोमन गव्हर्मेंट केन्ना येयलो 63 BC म्हणटा पळय ते दीस रोमन गव्हर्मेंट इस्रायलाक भितर सरलो एंड दे कॅप्चर एंड डिस्ट्रॉय मेनी पीपल एंड टूक ओवर. आनी तेका लागून मोगाच्या बाबंदो जेजू कोण तेंचाता. कित्याक रोमन गव्हर्मेंट ताचेर ऑथॉरिटी चलयतालो आनी दे आर अंडर द रोमन एम्पायर. आनी तेका नाका आसलें मोगाच्या बाबंदो रोमकारांक टॅक्स फारीक करूंक. कित्याक जाणा तुमी कित्याक त्या पयशांचेर रोमानाचे पळय कॉयन आसा तेचेर एक इमेज आसली सीझर. आनी तेचेर कितें बरयल्लें आसा डिवायन जुलियस केसर हो देव म्हणून. आनी ते हेट करताले त्या इमेजीक. आनी तेका नाका आसलें मोगाच्या बाबंदो पयशे ओ ट्रिब्यूट ओ टॅक्स फारीक करपाक रोमकारांक. पूण बिकॉज दे आर अंडर द गव्हर्मेंट दे हॅव टू पे. आनी ते इतले हेट करताले आनी तेका लागून ते जेच्या फुड्यान येयले मोगाच्या बाबंदो. लिसन, डिसनमेंट कसली डिसन जेजू तांकां कितें सांगता लिसन. आनी ते कितें जाता शाल वी गिव ऑर वी नॉट. जेजू कोणी जाता जेजू आमी ताका हारीक करचे गव्हर्मेंटाक. आमी पळयता इतलोय तेम ते हारीक करून येयलेले आसा गव्हर्मेंटाक टॅक्स. पूण आतां जेजूक ते ट्रॅप करपाक ते कितें म्हणटा सोम्या आमी दिवं मास्टर आमी दिवं ओ शाल वी नॉट. तूं कितें म्हणटा. लिसन जेजून कितें म्हणलें तिका बट ही नोईंग द्या हिपोक्रेसी एक्टिंग. कितें म्हणटा जेजूक म्हणटा कळलें तेजें एक्टिंग कितें तें एक्टर. एंड सेड अनटू देम वाय टेम्प्ट ye me. तुमी म्हाका कित्याक टेम्प्ट करूंक सोदता. कित्याक तुमी म्हाका फास घालूंक सोदता. ब्रिंग मी ए पेनी that I may see it. मोगाच्या बाबंदो तुका खबर आसा कित्याक लागून
जेजून ते सारखें कोट केलं जेजून ते सारखें हिंगा अट्रॅक्शन ताका येवपाक लागून दॅट आय मे सी इट म्हणजे तो दाखोवंक सोदता यू आर स्टील अंडर द बॉन्डेज ऑफ द रोमन एम्पायर बिकॉज दे से इन जॉन चॅप्टर आमी कोणाचेच बॉन्डेजीन ना वी आर फ्री पीपल बट जीसस ट्रायंग टू शो देम जेजू तांकां नांव कोत्तालो नो यू आर बॉन्डेज इन टू थिंग्स दोन तरेचे बॉन्डेजीन तुमी आसा एक रोमकारांचे आनी दुसरी जावन आसा पातकांचे बॉन्डेजीन तुमी जियेता भितरल्यान आनी आमी पळयता हिंगा जेजू कोणे एक पेनी पासून नासलो बोल्सान तो कितें म्हणटा म्हाका एक पेनी दाखय पळया पयसो नाणो दाखय आनी पळयता हेजेर कितें दाखयता जेजू कोणे एक पेनी पासून नासलो बोल्सान ताका लागून तो मागता म्हाका दाखय म्हूण कित्याक लागून कित्याक मोगाचो बाब म्हूण तो ताका व्हडलें लिसांव शिकयतालो ह्या जाग्यार लिसन आमी पळयता मोगाचो बाब म्हणदो and they brought it and तेणी हाडलो म्हणटा आनी कितें जालें and he said unto them whose image and superscription and they said unto him Caesar आनी जेजून ताका म्हणलें आमी पळयता केन्ना आमी हांवें एक एग्जाम्पल दिलो आसा इंडियाचे पयशे आसा ताचेर गांधीचो हें आसा इमेज आसा पिक्चर आसा ताणें कितें केलां संवसारान इंडिये पासून ताणें कितें केलां देखून ताका ऑनर करपाक तेजी इमेज मारलेली आसा तेच परी जेन्ना जेजू आसलो तेन्ना ते नाणें आसले तेन्ना केसराची मोगाचो बाब म्हणटा एम्पायराची इमेज आसली तेजेर आनी तेजेर कितें बरयलेलें आसलें एकादान ही इज गॉड डिवायन आनी मोगाचो बाब म्हणटा दे हेट सो मच दीस कॉयन आनी बिकॉज दे आर अंडर द रोमन दे हॅव टू गीव आनी जेजू म्हणटा म्हाका नाणो दी आनी उपरांत तो विचारता हेजेर इमेज आसा ती कोणाची आनी ते म्हणटा केसराची आनी तेजें नांव बरयल्लें आसा तें कोणाचें केसर गव्हर्मेंटाचें रोमन एम्पायर लिसन माय फ्रेंड आय विल टेल यू आनी जेजू कितें म्हणटा वी आर ऑल इवन ऑन दॅट टायम वी आर ड्युअल सिटीजनशीप एक संवसारांतली आनी दुसरी जावन आसा स्वर्गीची जेजू हिंगा आमकां दाखयता मोगाचो बाब म्हणून एवरी पर्सन doesn't matter you are Christian or not Christian believer or unbeliever must be कितें subject to the government कोणूय तो जावं हिंगा जेजू ताका लागून तेणें पयशे उबारले आनी हेजेर इमेज कोणाची आसा केसराची आनी उपरांत जेजू म्हणटा जें कितें केसराचें आसा गोव्हर्मेंटाचें आसा तें गोव्हर्मेंटाक दी म्हणलेलें आसा आनी ताका लागून आमी पळयता साबार जाण मेनी पीपल रिबेल अगेन्स्ट गोव्हर्मेंट नो माय फ्रेंड बायबल आमकां सांगता लिसन कितें म्हणलेलें आसा जीसस सेड आन्सरिंग unto them render to Caesar the things that are Caesar and God the things that are God and they marvel at him जेजू कितें म्हणटा जें गोव्हर्मेंटाचें तें गोव्हर्मेंटाक दिया आनी देवाचें तें देवाक दी लिसन माय फ्रेंड वी आर गोइंग टू स्टडी दीस थिंग्स टुडे केसराचें केसराक दी म्हणलेलें आसा जेजून सांगोना गोव्हर्मेंटाक नाड म्हूण जेजून सांगोना गोव्हर्मेंटाक ब्रायब दी म्हणून जेजून सांगोना गोव्हर्मेंटाक तूं फटय म्हूण ना मोगाचें बाब म्हणदो कित्याक लागून लिसन बायबल आमकां सांगता गोव्हर्मेंट जें रचलेलें आसा तें सगळें देवान ताका ऑथॉरिटी दिलेली आसा पळयलां तुमी आयज तर गोव्हर्मेंट नासलो जाल्यार कितें जावपाचें लोक एकामेकाक मारून हावन जितो मारतलो आसलो एकामेकाक कोण घर मोडटलो आसलो कोण रेपी जातली आसली मर्डर जातली आसली आयज गोव्हर्मेंट आसा देखून मोगाचें बाब म्हणदो इतलें घडना आनी गोव्हर्मेंट आसून पासून आयज पळयता संवसार हो इबाड जावं वयता दिसाच्या दिसा आनी बायबल सांगता Titus 3:1 put them in mind to subject to the principalities and powers to obey magistrate and ready to do every good work to be ready to every good work आनी पळयता बायबल आमकां सांगता Christian must be subject to the government listen Paul कितें म्हणटा let every soul be subject unto the higher power जशें जेजून सांगलें गोव्हर्मेंटाचें गोव्हर्मेंटाक दी कितें टॅक्स
हे सगळें पळय गव्हर्मेंट मागता तें ताका पे कर. कित्याक लागून मोगाचो भाव म्हणतो, for there is no power of God but God. देवान ही ऑथॉरिटी दिलेली आसा. The power that is ordained of God, whosoever therefore receives the power, receives audience of God. कोण पळय गव्हर्मेंटाक रिजेक्ट करता, गव्हर्मेंटाचे कायदे मोडटा, तो देवाचे कायदे मोडटा म्हणून सांगता मोगाचो भाव म्हणतो. लिसन. आणि उपरांत तो कितें म्हणटा? The ruler are not a terror for good works, but evil will down, then not be afraid of power. Do that which is good, and thou shalt be praised of him. जे मोगाचो भाव म्हणतो, हे गव्हर्मेंट देवान केलेले आसा, ते आमच्या बऱ्याक केलेले आसा, प्रोटेक्शनाक केलेले आसा. कोण हास लायता ताका पनिश करपाक, आनी कोण बरें करता ताका प्रेज दिवपाक. आनी लिसन वर्स 4 कितें म्हणटा तें? For he is the minister of God. देवाचो मिनिस्टर म्हणलेलो आसा गव्हर्मेंट ऑफिस. पूण आयज आमी पळयत जाल्यार ऑफिसान मनीस आसा ते देवाचे न्हय मोगाचो भाव म्हणतो. चडशे चोर, ब्रायब घेता तसले, जायना जाल्यार भितरल्यान तुका हात दाखयता तसले. पूण ऑफिस कोणाचें न्ही? ऑफिस जावन आसा देवाचें. पूण मनीस आसा ते डुप्लिकेट जावन आसा आयज. लिसन कितें जालेलें आसा? Then he said, he is a minister of God. But if thou do that which is evil, be afraid, for he bear not a sword in vain. मोगाचो भाव म्हणतो गव्हर्मेंटाक देवान ऑथॉरिटी दिलेली आसा मनशाक जितो मारपाक, सुरी दिलेली आसा गवार मारपाक. जेन्ना तो क्रायम करता आनी देवाच्या लॉ प्रमाणे, गव्हर्मेंटाच्या लॉ प्रमाणे ताका मोगाचो भाव म्हणतो बायबल सांगता देवान ताका सोड दिलेली आसा म्हणटा. For he is a minister of God, execute wrath upon him that do evil. Wherefore you must need to be subject, not only wrath but also conscience sake, for this cause pay tribute, for they are the minister of God, or ministers God, attending continually upon this very, rendered therefore due tribute. ताका लागून मोगाचो भाव म्हणटा बायबल सांगता गव्हर्मेंट इज इस्टॅब्लिश्ड बाय गॉड. आमी पळयता गव्हर्मेंटाचें टॅक्स, कावन्सिल टॅक्स, हाऊस टॅक्स, ते केन्ना चुकोना मोगाचो भाव म्हणटा. You have to pay. And listen, उपरांत बायबल पेद्रो आमकां कितें सांगता तें? Submit yourself to every audience of men for the Lord's sake, whether to be the kings or president or supreme or governor. We have to मोगाचो भाव म्हणटा obey government. And so कोण गव्हर्मेंटाक obey करना, बायबल सांगता तो देवाक obey करना. आमी पळयता थोडे जाण रिबेल जालेले आसा गव्हर्मेंटाचेर, बिकॉज दे से वी आर क्रिश्चन, वी आर नॉट सिटीजन ऑफ दीस वर्ल्ड. येस मोगाचो भाव म्हणतो, वी आर नॉट सिटीजन ऑफ दीस वर्ल्ड, बट देर इज सम लॉ स्टील अप्लाय अस. हेजो मिनींग न्हू तूं बिलीवर म्हूण तूं गाडी रस्त्याच्या भायर चलय ना. हेजो मिनींग न्हू मोगाचो भाव म्हणतो बिलीवर म्हूण तुका जाय तें कर ना. देर इज ऑथॉरिटी ऑलवेज, एंड जीसस इज टिचींग देम. जेजू तांकां दांग सोदतालो, even if you try to do or think rebel against Roman, no, you are still under the Roman control, and you have to submit, you have to obey the Roman authority, because the God is the one who sent them. पण जेन्ना मोगाचो भाव म्हणटा गव्हर्मेंट आमकां देवाच्या उतराचेर आड येवपाक सांगता, जेन्ना गव्हर्मेंट आमकां देवाचें उतर प्रीच करनाक म्हूण सांगता, जेन्ना गव्हर्मेंट आमकां सांगता देवाचें उतर बंद कर, then we have to kide, we should not obey the government, only that part. जेन्ना देवाच्या उतराचेर तो आड येता, देवाचें उतर प्रीच करूं नाका म्हूण आमकां सांगता जाल्यार तेन्ना गव्हर्मेंटाचें आमी आयकोंक उपकारना. कोणाचें आयकोपाक जाय? पेद्रो आमकां आन्सर दिता मोगाचो भाव म्हणतो. They say don't preach Jesus. Then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. Only that moment. Listen, मोगाचो भाव म्हणतो. We are subject to the earthly kingdom, earthly authority. जी earthly kingdom आसा, इंडिया किंगडम, हुंयची जावं तूं UK किंगडमाचे तेचे लॉ आसा, we need to be obey them, my friend, because they are the minister of God. पण जेन्ना देवाच्या उतराचेर ते आड येता तेन्ना then we have to stand for the truth, word of God. And जेजू सांगता दुसरी किंगडम आमची हुंयची,
दुसरी सिटीजन आमची हुंयची लिसन जशी केसराचेर मोगाची बाबंदो इमेज असली कॉयनाचेर इमेज असली केसराची केसर इमेज ऑन कॉइन तेच परीन देवाची इमेज कोणाचेर आसा मनशाचे भितर घाल्लेली आसा जशें पयशांचेर कॉयनाचेर इमेज आसा तीच तसलीच इमेज देवाची इमेज मनशाचे भितर आसा तो जेजू हिंगा सांगोंक कोता मोगाचो बाबंदो जशें तूं केसराक दिता गव्हर्मेंटाक दिता तेच परीन देवाचे तूं देवाक दी देवाचे तूं देवाक दी लिसन एंड गिव अनटू गॉड द थिंग्स आर गॉड जें कितें देवाचें आसा तें देवाक दी लिसन माय फ्रेंड कितें जाय मोगाचो बाबंदो कितें देवाचें तें गव्हर्मेंटाचें आमी जाणा टॅक्स रोड टॅक्स आनी कसलें टॅक्स आमी ओक्तार पडटा आमी चुकयना मोगाचो बाबंदो कित्याक जाणा आमी तें बोन्ना जाल्यार पुलीस येतले ऑथॉरिटी येतले आनी तें गौर मोडूंक शकता गौर बंद करूंक शकता आमी गव्हर्मेंटाचें सगळें टायमार दिता पूण जेजू हिंगा आनी एक लिसांव शिंकयता मोगाचो बाबंदो जशें तूं गव्हर्मेंटाक दिता देवाचें तूं देवाक दी आनी कितें तें पयलें सद्याक मोगाचें बाबंदो देवाचें जावन आसा तुजें होल लायफ जावन आसा देवाचें your whole self belong to God. Listen, बायबलाचें कितें म्हणलेलें आसा what know you not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you which is of God and ye are not your own for ye are bought with the price. Therefore glorify God in your body. See my friend, तू तुझोच न्हय तुझे होल लायफ जावन आसा देवाचें आनी बायबल सांगता देवाचें तें देवाक दी म्हणलेलें आसा आमी दिलां काय म्हजें लायफ लिसन कितें म्हणलेलें आसा पॉल सांगता पळयता ओल्ड टेस्टमेंटान जेन्ना ते ऑफरिंग करतना मोगाचें बाबा बर्न्ट ऑफरिंग दे हॅव टू ऑफर होल बर्न्ट ऑफरिंग आख्खेंच तें बर्न्ट ऑफरिंग आल्ताराचेर घालूंक जाय आसलें आनी ताका उजो घालूंक जाय आसलो तेच परी पॉल सांगता मोगाचें बाबंदो ह्या जाग्यार लिसन कितें म्हणलां I beseech you therefore brethren by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice holy acceptable unto God which is your reasonable service. बायबल आमकां कितें सांगता तुजी कूड आख्खीच देवाक ऑफर कर म्हणलेलें आसा हें देवाचें तें सिजराचें तूं सिजराक दिता गव्हर्मेंटाचें तूं गव्हर्मेंटाक दिता टायमार देवाचें तें देवाक दी म्हणलेलें आसा टायमार तुजी होल लायफ तुजी कूड आख्खें जिवीत जावन आसा देवाचें मोगाचें बाबंदो लिसन आनी दुसरें कितें ओबिडियन्स देवान मनशाक कित्याक रचलो मोगाचें बाबंदो आपणाक ओबे करपाक लिसन book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13 let us hear the conclusion of the whole matter fear God and keep his commandment for this is the whole duty of man. दुसरें कितें जावन आसा देवाचें तें देवाक दी म्हणलेलें आसा ओबिडियन्स आमी ओबे केलां काय आमी चुकल्या मोगाचें बाबंदो आमी गव्हर्मेंटाक टायमार दिलेलें आसा पूण देवाचें मोगाचें बाबंदो देव जावन आसा व्हरतो गव्हर्मेंटाच्यान God is greater than the government. He is above the government. पूण देवाचें आमी ओबिडियन्स आमी देवाक कितलें दिलेलें आसा लिसन कितें म्हणलेलें आसा 1 John chapter 2 verse 3 and here we do know that we know him if we keep his commandment. जर तर आमी ताका ओबे करत जाल्यार कळटा म्हणटा आमी देवाचें म्हणून देवाचो मोग करता म्हणून लिसन मोगाचें बाबंदो उपरांत कितें मागता देव देवाचें कितें पयलें जावन आसा कितें पयलीं जावन आसा तुजें होल लायफ दुसरें जावन आसा देवाचें तें ओबिडियन्स आनी तिसरें जावन आसा मोगाचें बाबंदो मोग तुमकां खबर आसा मोगाचें बाबंदो you have to your love must be so sincere above all other love संवसारान पळय कसले लाभ आसा ताच्याहून बायबल सांगता तुजो मोग सगळ्यांच्यान चड जावपाक जाय आनी पयलो जावपाक जाय आनी तेच पासत देवान मागलेलें आसा मोगाचें बाबंदो जेजून म्हणलेलें आसा Matthew chapter 22 verse 37 and Jesus said unto him
Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy soul, with all thy mind. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मोनान, सोलान सर्वेस्पराचो मोग कर म्हणलें आसा. आनी इल्लीसान मोगच्या भावान जेसू कितें म्हणटा, मोज्याहून चड पायचो, मायचो आनी कोणाचो मोग करता तो म्हाका लायक न्हू म्हणलेलो आसा. तो जेजू हिंगा कितें म्हणटा, जेजू तुजे आख्खोच मोग जेजू म्हणटा तूं म्हाका दी पयलो. आय एम जेलस गॉड, गिव युअर लव टू मी above your father, mother, brother, sister, your wife, even your daughter. हे देवाचे, हे तें देव मागता, देवाचे तें देव देवाक दी म्हणलें आसा जेजून. लिसन मोगाचे बाब उपरांत आमी पळयतले हांव लिव्हिंग. तूं देवाक जियेता काय ह्या संवसारान? आयज आमी विचारुया मोगाच्या बाब म्हणून. ह्या संवसारांतले सगळें हांवें तारार गेल्लो जायत, पूण हे देवाचें तर देवाक दिवना जाय. समथींग आय हॅव मिस माय फ्रेंड. म्हज्या जिवितान हांवें सबार मिस केला मोगाच्या बाब म्हणून. जें देवाचें तें देवाक दिवना हांवें. आनी बायबल कितें सांगता, आर यू लिव्हिंग फॉर गॉड? हें देवाचें. देवान तेकाच लागून मनशाक रचलो मोगाच्या बाब म्हणून. लिसन प्रोवर्ब्स 16:4 कितें म्हणटा, The Lord had made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. देवान सगळें पळय रचलां तें आपण्या पासत रचलां. आमी केन्ना पळयता, केन्ना जेवण आमी घरान करता तें कोणा पासत? आमकां जेवपाक, आमकां फायद्याक लागून, आमची कूड जिवी दवरपाक. तेच परीन देवान जें सगळें रचलां तें आपणाक लागून. लिसन कितें म्हणलेलें आसा Colossians 1:16, For by him were all things created, that are in heaven, that are in earth, visible or invisible, whether thrones or dominion or principality or power, all things were created by him and for him. You are not yourself, my friend. आयज आमी पळय जाल्यार तूं म्हाका सांगपाक कोण? हांव म्हाका जाय तें करतलो, हांव म्हाका ते भाशेन जियेतलो, हांव म्हाका जाय ते भाशेन जियेतलो. तूं म्हाका सांगपाक कोण? हें सगळें म्हजें. असलो लोक कित्याक उलयता मोगाचो बाब म्हणून? कित्याक तेका खबर ना खरें देवा पासो जियोपाक म्हणल्यार कितें तें. त्या मनशाक खबर ना देव म्हणलो कोण तो. तेका खबर ना तो मनीस जावन आसा तेचोच न्हय. ही वॉज नॉट हिमसेल्फ, ही वॉज बॉट. पॉल कितें म्हणटा, हांव जियेता तो हांव न्हय, ख्रिस्त म्हजे सवेन जियेता. हांव मेलो म्हणटा पॉल. आय डाय टू दीस वर्ल्ड. आनी देवान मोगाच्या बाब म्हणून मनशाक रचलो आपल्या पासो जियेपाक. लिसन कितें म्हणलेलें आसा 2 Corinthians 5:15, and that he die all, that they which should live not henceforth live for unto themselves, but unto him which die and them rose again. आयज आमी विचारुया मोगाच्या बाबून, हांव कोणा पासो जियेता? कोण म्हज्या जिवितान नंबर 1 जालोलो आसा काय? हांव देवा पासो जियेलोलो आसा ओ हांव म्हज्या पासो जियेता? आमी पळयता आमी हें सगळें गोव्हर्मेंटाच्या हातीन ताऱ्यार घाल्लें आसा. वी पूट एवरीथींग इन ऑर्डर अबाउट दीस वर्ल्डली थिंग. पूण आमी कितें केलें? मिस केलेलें आसा देवाचें. जी आमी इटर्निटी सादतले पळय त्या देवाचे सवय, ताका आमी सकला दवरलेलो आसा, ताका आमी निमाणो दवरलेलो आसा मोगाच्या बाबळांनो. आमचे गरज संवसारांतले सगळे आमी पयले केलेले आसा, पूण देवाचे पळय गरजो आसा ते सगळे आमी निमाणे केलेले आसा. तेका लागून जेजू सांगतालो म्हाका बाब म्हणून फारिसेवांक, देवाचें तें देवाक दी म्हूण. तुमी गोव्हर्मेंटाक दिता तें बरें आसा, पूण देवाचें आजून पासून तुमी ताका दिवना. लिसन मोगाच्या बाब म्हणून उपरांत कितें? योर होल मनी बिलोंग टू गॉड. जे तुजे लागीं पयशे आसा ते मोगाच्या बाब म्हणून तुजे न्हय. केन्नाय म्हणत जाल्यार म्हाजे लागीं इतले पयशे आसा, हे सगळे म्हजे जावन आसा, हांवें जळून काम करून हे पयशे सांबाळलेले आसा. मोगाचे बाब म्हणून हें आमी कित्याक म्हणटा जायत? कित्याक आमी देवाचें उतर नको पयलें सद्याक. तुजे लागीं कितें आसा तें तुजें न्हय बाब म्हणा. तूं हालीं एक जावन आसा स्टिवर्ड. एक आमी म्हणटा तेका केन्नाय स्टिवर्ड म्हणटा, म्हणजे राखपाक आसता भाडकाराचें घर वो आनी कितें तेच परीचो मोगाचें बाब म्हणटा. तुजे लागीं कितें आसा तें तुजें न्हय. ऑल मनी आनी एवरी
everything belong to God. Listen, Bible किती म्हणलेले असा? The Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord. किती? सगळं संसार असा तो देवाचो. तुझ्या लागी कांयच ना मोगाच्या बाबा म्हणतो तुम्ही किती आडू ना आणि किती तू वचन ना म्हणलेलं असं. The fullness therefore, the world and they that dwell therein belong to the Lord. हे सगळं किती असा ते सगळं देवाच्या मोगाच्या बाबा म्हणतो. तू कोण आणि मग कोण कांयच ना. We are only steward. And listen, God has warned people through Moses in the Old Testament. आणि देवान सांगून दिले असल्यान जेन्ना तुमकां इस्रायलाक हाडलं तेन्ना बरें बरें तुम्ही घरां बांदली तेन्ना इसरू नाका देवाक. डू नॉट फॉरगेट गॉड. आणि प्रायड जायनाका आनी चिती नाका. And thou say in thy heart, my power and my hand had gotten this wealth. हांवें कास्ती करून हात पांय झरोवन ही गिरेस्काय एकठायले अशें तुमी चिंतू नाका. आमी केन्नाय म्हणटा न्हू रात आनी दीस भर हांवें काम करून घर बांदलां. ओय दुडू एकठांय केल्या. आनी बायबल सांगता मोगाच्या बाळ हे भाशेन तुमी चिंती नाका. लिसन कितें म्हणलां तें. डू नॉट से इन युअर हार्ट म्हजे ताकतीन हांवें काम करून हें सगळें जोडलां. But thou shalt remember the Lord. पण देवाचो उगडास कर. It is He that give the power to get wealth. तो तुका पावर दिता हें सगळें करपाक. तुका देवान तो तुका भलायकी दिवं नासली जाल्यार तूं कोण काम करूंक खंयचें जातलें असलें. That He may establish His covenant which swear unto thy father. It is a God. आनी तेका लागून मोगाच्या बाब म्हणतो तुजे लागीं कितें आसा तें तुजें न्हय. आनी तेका लागून जेजू सांगता मोगाच्या बाब म्हणतो lay not up yourself treasure upon the earth, where the moth rust to corrupt, where thief break through and steal, but lay up yourself treasure in heaven. हुंय दवर सांगलेलें आसा तुजे पयशे स्वर्गार. संवसारान कशें तूं इन्वेस्ट करतलो दुसऱ्यांक आदार दिवपाक. गॉस्पल प्रीच करता त्या बाबणाक. ओ सबार साहेब सबार जायत गडे मोगाच्या बाबण जी बाबणां गरीब आसाय संवसारान बिलिवरां. We need to be help each other. कित्याक ते पयशे म्हजे न्हय. देवान ते म्हाका दिलेले आसा. हांव हालीं एक स्टिवर्ड जावन आसा हे पयशांचो. हे पयशे हे कितें आसा तें सगळें देवाचें. कित्याक बायबल सांगता द अर्थ एंड वॉट एवर इज इन द अर्थ इज बिलोंग टू द लॉर्ड म्हणलेलें आसा. आनी जेजू म्हणटा देवाचें तें देवाक दी. लिसन मोगाच्या बाब म्हणटा उपरांत टायम. And before I close, listen my friend, तुवें टायम देवाक दिला. कित्याक सिजराक दी म्हणलेलें आसा. आमी केन्ना पळयता हांव कामाक आमी वखदार पावता न्हय. केन्ना चुकोना. कितलीं वरां 8 वरां जाल्यार 8 वरां आमी कामाचेर सत्ता. पूण देवाक आमी कितलो टायम दिलो बाबणांदो. संडे आमी केन्ना कितले बेगीन येयलेले आसा. आमी पळयता सबार तुमी पळयलें आसतलें सबार खंयचे चर्चीनी वचत जाल्यार मोगाच्या बाबा खबर आसा तुमकां कितें तें. इफ यू गो एनी चर्च पीपल आर स्लीपिंग. सबार चर्चीन वचत जाल्यार आयज लोक कितें खबर आसा तुमकां कितें करता तो. सबार लोक न्हिदता मोगाच्या बाबा म्हणून चर्चीनी. इन्ना प्रिचर प्रीच करता. लोक थोडो न्हिदलेलो आसा चर्चीनी. कितलो टायम दिलेलो आसा. देवाक मोगाच्या बाब म्हणतो गॉड वॉन्ट बेस्ट बिकॉज इज अ गॉड. लिसन देवाक कितें जाय बेस्ट टायम तुज्या जिवितान देवाक दिलेलो. You need to have a daily quiet time with God, praying, reading the word of God, meditation and witnessing His gospel. सांगला मोगाच्या बाब म्हणून तुवें gospel कोणाक लोकांक. You know my friend, if you not preach the gospel, it's a sin. हें पातक जावन आसा. कित्याक जेजून कितें म्हणलेलें आसा go and preach the gospel म्हणलेलें आसा. That's a commandment my friend. पॉल कितें म्हणटा आय एम डेटर. हांव ऋणकारी जावन आसा गॉस्पल सांगपाक. वो ऑन मी इफ आय नॉट द प्रीच द गॉस्पल म्हणलेलें आसा. म्हजेर देवाचो क्रोध पडो जर तर हांव गॉस्पल सांगना जाल्यार. इट्स अ कमांडमेंट माय फ्रेंड. कितलो टायम देवाक दिला काय. आनी जेन्ना तूं देवाक टायम दिना प्रेयरान तेजे उतरान मेडिटेट करपाक आय विल टेल यू गॉड विल नेवर यूज माय फ्रेंड. देव मनशाक केन्नाच उजार करपाक ना. बिकॉज तूं
कोणाक दवरलो आसा तुज्या जिवितान पयलो संवसाराक संवसाराच्या वस्तूक नो देवाक आनी देव मनशाक केन्नाच उजार करना मुगोचे बाबंडू डू यू नो माय फ्रेंड ऑल दीस प्रॉफिट they spend time with God like Moses, Paul, Elijah, Elisha. They spend time with God, praying, communication with God, or fellowship with God, and then God used them. Why? Because they give God best whole life. सगळ्यांनी त्याच्या जिवितान देवाक ताणें पयलें दिलें देखून. लिसन मोगाच्या बाबंडो जेजूची आमी लायफ पळोवया. जेजू उठ्ठांच मोगाच्या बाबंडो कितें कोत्तालो आमकां जायते फावट संवय आसा आमी उठ्ठांच पयलें कितें कोत्ता थोडे जाणां गोडे प्रे कोत्ता जाय पूण चडशे लोक कितें कोत्ता उठ्ठांच मोबायल पळयता कितें येयलां काय म्हूण आयच्या दिसाक सेम दॅट इज अ वे माय फ्रेंड बट लूक अबाउट जीसस एंड इन द मॉर्निंग rising up a great while before day जसो काळोख आसतना सकाळी फुडें फांतयार आमी म्हणटा उठ्ठालो म्हणटा जेजू and he went out depart into a solitary place and there pray. बापाक तो पयलो दितालो बापाक तो पयलो टायम दितालो बेस्ट तेका टायम दितालो तेका लागून मोगाचे बाबंडो बायबल सांगता देवान तेका मेलेल्यांतलो जिवन केलो आनी वळांतलें व्हडतें नांव ताका दिलें आनी ह्या नांवांक सरकार आनी संवसारान आनी जमनी भितर धिमी मोडची बिकॉज जीसस ऑलवेज प्लीज फादर Jesus always do the will of the Father. Jesus give always best to the Father. Listen. I'm poitão. There kind time dela kai. There's a parable of the wedding feast. And to sangta pade सगळे जेवण झालेले आसा सगळे तयार केले आसा go and tell come. But you know when the servant went, what they say? And they all with one consent began to excuse. First said, oh, I have brought a piece of ground. I shed jaylen asa, pawana. Excuse me. Tode munta apne padeche zot gelen asa. Excuse me, pawana the lognacha, jevnak. Ani eklo munta atas kaza zala. Maka yeवपाक जायना नेवो काजारी. मोगोचे बामळे सगळे excuse. ते शेत तेजे हाल्या पोंग जाताले ते जोत तेजेन हाल्या पोंग जाताले आनी बायलेक तो जेवन येवन बायल आनी तो दोगांय काजराक येवपाक जाताली बट they do not have time to the wedding feast. They do not have time for the God. आनी उपरांत देव मोगाच्या बाबा if you read this God swear देव सोपो घेता आपयलेल्याक हांव पूण पत्तो केन्नाच आपोवपाक ना म्हणून. That's so scary my friend. God said those who are beaten, I will never call them again. And I think cannot approach. That's a scary, my friend. And the Bible said, God give the people up. Dev munshak sodun dita janna to munis aikona. Listen, mogacha babundu. And kite worship him. Jesus Allah, government like the give Caesar to unto Caesar, and God, which belong to God, give God. Worship belong to God. Listen. Devan kide mulena sa thou shall worship no other gods. For the Lord whose name is jealous is a jealous God. Maka sodun maka chababonda dev sangta konakus worship kon naka. Am poita सगळे religion जे मनशांनी वस्तू केलेल्या हातरांक लाकडांक मातयेक सर्पांक पयशांक जे नमस्कार करता ते बायबल सांगता मोगाच्या बाब म्हणटा देवाच्या रागात्याक आसा हे इतली हे दवरले कुड्डेपण जावन आसा मोगाच्या बाब म्हणटा God said thou shall worship no other gods कित्याक I am the only one God. Listen मोगाच्या बाब म्हणटा कितें म्हणलें ना सामसान come let us worship and bow down let us kneel before the कोण our maker जो आमकां पळय केला ताका आमी वर्शिप करया पूण मनशांनी कितें केलां आयज मनशांनी कितें केलां मनशान केलेले ते वस्तूक नमस्कार करून सोडलेले आसा कितली लॉस जावन आसा ह्या पाद्रींक कितली लॉस जावन आसा ह्या पोप आनी ह्या बिस्माक जे देवाक सोडून मनशाच्या हातींनी वस्तू केलेल्या वस्तूक नमस्कार करता
कितली लॉ जावन आसा हुंचे मनीस जो लाकडाक मुर्त्यांक वर्शिप करता पळय तो जे त्याच्या हातींनी ओन केलेले मुर्ते तांकां ते वर्शिप करता कित्याक वर्शिप बिलोंग टू गॉड अँड हिम एलोन नॉट अ मॅरी नॉट अ सेंट नॉट अ गुरुजी हुंचे हातराक लाकडाक न्हय मोगाचें बाबंदू Listen, all nation whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and glorify thy name. Taka lagon mo chaba man listen. You know, my friend, this in Catholic Church, it's a horrible zone, sir. Or wrong God zone, sir. Surya Dev, Sun God, and these people are worshiping this Sun God. Jesus kite mullen devcharak. When devil asks, you worship me, I will give you this whole riches or world or kingdom. And Jesus kite mullen. Then Jesus said unto him, get thee hence, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. Jesus kite mulला एकाच देवाक तू वर्शिप करतलो न हुंच्या हातराक लाकडाक सातिजमाक मॅरीक व सांताक मेलेल्यांक न्हय मोगाचो बाबणदो. It is a madness जावन आसा, इज abomination जावन आसा, इज blindness जावन आसा, इज judgment जावन आसा. खंयचोय मनीस हातराक लाकडांक मेलेल्यांक सांतांक मॅरीक वर्शिप करता हो मनीस देवाच्या जजमेंटाचो ताक आसा. हो मनीस काळोखान जियेता ब्लायंडनेसान जियेता देवाक सोडून रचण्यांक तो वर्शिप करता. कित्याक गॉड माय फ्रेंड इज वन हू मेड हेवन एंड अर्थ. देवाक कोणाच्यान करपाक जायना न्हय म्हूण देवा सारको कोणूच ना. नथिंग कंपेअर्ड टू गॉड. नथिंग is in this world or creature cannot compare the one holy God, the God of the Bible, God of Abraham, Isaac and Jacob. And taka lagun Bible sangta who changed the truth of God into a lie. देवाच्या स्वतःचे बोलदेक ताणे फोट आयकली देवचा राखोच्यान and worship and serve the creature more than the creator who is blessed forever. Do you know, my friend, creature म्हणल्यार कितें तें? जे देवान जे कितें रचलां तुका म्हाका हातोर लाकूड जनवरां सान मून ही सगळीं क्रिचर जावन आसा. आनी क्रिएटर म्हणल्यार कोण जावन आसा? देव. आनी बायबल सांगता देवाक वर्शिप करच्या परस लोकांनी कितें केलें? देवान पळय कितें रचलां ताका वर्शिप करूंक लागले. लूक अबाउट द हिंदूज. हाउ मेनी गॉड दे हॅव? दे वर्शिप many. They worship the God which they made their own hand. आपल्याच हातीन केलेले देवाक ते वर्शिप करता. पेंड मारलेले हातराच्या लाकडाचे इवन द कॅथलिक मोगाचो बावंड इज अ blindness and abomination and wickedness मोगाचो बावंड. देवाक तेणे सोडलो म्हणटा आनी क्रिचराक वर्शिप केले. आनी जेजू म्हणटा देवाचे तूं देवाक दी आनी देवाची वर्शिप जावन आसा. हांव पळयता इवन न्यू टेस्टमेंट मोगाचो book of Revelation. When John is worshipping the angel forbid him. Say, do not worship me. Worship only God. Worship only God. And before I close, my friend, I ask you, have you given God which belong to God? देवाक तुवें दिलेलें आसा जें कितें आसा तें? ओ तुवें संवसारांतलें सगळें गव्हर्मेंटाक दिलें आसा टायम टू टायम. पूण देवाचें तें केन्ना देवाक दिवना. लिसन माय फ्रेंड. जेन्ना मनशाक रचला तेन्ना देवान ताका आपल्याची इमेज भितर घाल्लेली आसा. जशें पयशांचेर इमेज आसली केसराची. जेजू म्हणटा केसराची इमेज आसा केसराक दी. पूण तुज्या आनी म्हज्या भितर देवाची इमेज आसा ती देवाचें तें देवाक दी. ओबिडियन्स, वर्शिप, टायम, होल लायफ, everything belong to God, my friend. तूं कोणूच न्हय देवाच्या मुखार. Listen, मोगाचें बावंड. When God created man, जशें केसराची पयशाची इमेज आसली, प्रिंट आसलो पयशांची, तेच परीन जेन्ना मनशाक रचला तेन्ना देवानूय आपणाची इमेज घाल्लेली आसा मनशाच्या भितर. मनशाच्या भितर आपणाची इमेज घाल्लेली आसा. लिसन, बुक ऑफ जेनेसिस. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. देवाची इमेज तूं जावन आसा.
देवाचे मोगाचे बाब म्हणतो बिलॉंग टू गॉड. वॉट बिलॉंग टू गॉड हॅव यू गिवन टू गॉड? टाइम, वर्शिप, सर्व्हिस, ओबिडियन्स दिला काय आम्ही? मोग सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान म्हजो मोग कर म्हणून सांगलेले असली. आम्ही दिला काय? लिसन मोगाचे बाब म्हणतो, इफ यू नॉट माय फ्रेंड, आय विल टेल यू बिफोर आय क्लोज. कितें घडलें तें? कित्याक आयज ही इमेज मनशाच्या भितर पालवलेली आसा, मेडी जालेली आसा, जी देवान मोगाचे बाब म्हणतो हिंगा इमेज घाल्लेली आसली मनशाच्या भितर आपणाची. गॉड क्रिएट मॅन इन हिज ओन इमेज. जशें पयशांचेर इमेज आसली सिजराची, गव्हर्मेंटाची, तेच परी मनशाच्या भितर देवाची इमेज आसा. आनी कितें घडलें जेन्ना मनशान डिसओबे केलें तेन्ना मोगाचे बाब म्हणतो, यू सी द ब्रिज, कशें देवाच्या भितर आनी मनशाच्या भितर कनेक्शन असलें, फेलोशीप आसली, मनीस आनी देव उलयतालो, फेलोशीप आसलो, देव ताका सदांच मेवतालो. वेन एडम डिसओबे गॉड, कितें जालें? जसो ब्रिज मोडटा तेच परी मोगाचे बाब म्हणतो देवाचें आनी मनशाचें रिलेशनशीप मोडलें, सेपरेट जालें. आनी जी मनशाची इमेज आसली ती कितें जाली खबर आसा? मोगाचे बाब म्हणतो तुमी पळयलां ऑरेंज, हॅव यू सीन द ऑरेंज? पळयलां तुमी कितें जालां तें? कितें जालां? कितें जालां? बाटेलां, अनक्लीन जालां, स्पॉयल जालां. Exactly, my friend, sin has damaged, ruined his image. जी देवाची इमेज असली ती मोगाच्या बाब म्हणतो पातकान कितें केल्या? अनक्लीन केल्या, स्पॉयल केल्या. आनी ताका लागून मनशाक घोस ना आयज, मनशाक मोत ना आयज देवाचें सोदपाक. आनी ताका लागून पुढे जाल्यार मोगाचे बाब म्हणतो देवाचें उतर आमकां सांगता आमी सगळे देवाच्या फुड्यान सेपरेट जालेले आसा, आमी देवाच्या फुड्यान पयस गेलेले आसा. आनी जेन्ना मोगाच्या बाबा जेन्ना मनीस देवाच्या फुड्यान पयस गेलो तेन्ना तुमकां खबर आसा कितें घडलें तें? मनशाक आनी ती केन्नाच इमेज उरोवंक ना. मोगाच्या बाबा स्टील मनशाक आजून पासून देवाची इमेज आसा, पूण ती कितें जालेली आसा? लवलेली आसा. केन्ना आमी पळयता पयशे लवलेले आसा, जल्लेले आसा, इमेज सारकी दिश्टी पडना. केन्ना उंबो जाल्यार पयशे बोल्सांत तेचो कलर वयता, सारकें दिश्टी पडना. तेच परी मनशाची इमेज मोगाच्या बाबा जेन्ना मनशान पातक केलें तेन्ना ते वेळा सोट्या कितें जालेलें आसा? बुरशी जालेली आसा, ताका घोस ना, ती मेलेली आसा, ताका जिवीत ना, ताका देवाचें चिंतपाक ना, कितेंच ना भितर. आनी उपरांत जेन्ना आदांक भुरगीं जालीं तेन्ना लिसन कितें घडलें तें? कितें घडलें? लिसन बायबल कितें सांगता? बायबल अशें सांगता मोगाच्या बाबा म्हणतो and Adam lived 130 years. Listen, and he begot a son in his own likeness after his image, not God image anymore. आपणाची भाशेन ताका इमेज ताका दिली. कोणाची भाशेन? आदाची इमेज. कसली ती? मेडी, कुसलेली, लवलेली, फुटकेली. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबा लिसन कितें घडलें? बायबल सांगता अशें घडलें. प्रोफेट आयजाय कितें म्हणटा? अशें म्हणटा मोगाच्या बाबा, वी आर ऑल as unclean things, and all our righteousness are filthy rag. We are all, कितें म्हणलें आसा? We are all to fade as a leaf, and our iniquity like we have taken away. आयजा कितें म्हणटा आमची इमेज भितरली? We are all as unclean thing, and all our righteous बरी कामां पासून करून तुका ती इमेज ना. बरी पासून कामां करून मोगाच्या बाबान ती इमेज ना. आनी ताका लागून जेजू सांगता मनशाची भितरली इमेज कितें ती? कितें इमेज? मनशाच्या काळजान सोट्या. मार्क चॅप्टर 7 वर्स 21 and 22 जेजू कितें म्हणटा मोगाच्या बाबान दो? From within, out of the heart of man proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, disease,
lavishness, evil eyes, blasphemy, pride, foolishness. ही जावन आसा मनशाची भितरली इमेज जावन आसा जेन्ना मनशान पातक केला ते दुसऱ्या तू कोण इमेज ना आनी ताका लागून जे सांगता मोगाच्या बाबान देवाची ती देवाक दी आनी एज लॉंग तुका भितरल्यान नवो जलो मेळना एज लॉंग तुका होली स्पिरिटान न्यू बर्थ दिवना मोगाच्या बाबंड ही इमेज तुज्या भितर ना मोगाच्या बाबंड I ask you, my friend, it is written in the book of Romans. It is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understand. There is none that seek after God. There is none that seek after God. They all have gone away out of the way. That is all together. They are all together unprofitable. There is none that do it good. No, not one. Listen, my friend. आमची इमेज किती झालेली आसा ती जशें आमी पळयता लारी बातेलेले आसा तेका घस ना सगलो कितें येयलो आसा खाल्लो तेचो जेवलेलो आसा तेका स्वाद ना भातो तेका पडलेलो आसा असली इमेज आमची देवाच्या नदरे मुखार मोगाच्या बाबंड आनी तेका लागून मोगाच्या बाबंड बायबल सांगता लिसन कितें म्हणलेलें आसा ही इमेज तुका दिवपाक जेजू ह्या संवसारान येयलो मोगाच्या बाबंड आनी ओन्ली थ्रू जीसस क्रायस्ट यू कॅन गेट दिस इमेज इनसायड आनी अदरवायज तुज्या कामांनी रिलिजनांनी बेस्ट पासून लायफ मोगाच्या बाबंड जियो जाल्यार ही तुका केन्नाच मेळोंक शकना इमेज आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो मोगाच्या बाबंड he love you so much Jesus love you so much तुका ही पोत्ती इमेज दिवपाक and he went to the cross and he died your sin my sin तुझे पातक म्हजे पातक त्या खुर्साचेर मरपाक म्हज्या पातकाची पेनल्टी मरपाक म्हाका आनी तुका ती इमेज पोत्तून दिवपाक आपणाची इमेज तुका दिवपाक केन्ना आमी रीण आसता कोणाक दिवपाक बँकीक लोन आसता आनी एज लॉंग आमी दिवना आमी रीणकाडी जावन आसा आनी आमचो लोन जावन आसा कितें hell we deserve hell my friend all who break the law of God need to be punished eternal hell nothing we can do my friend nothing we can say nothing we can work out nothing means nothing you cannot save yourself and he image to diupak God so loved the world that Jesus came and went to the cross and he died buried and rose again he shed his blood and if you repent today and सांगत सोम्या म्हाका इमेज दी सोम्या म्हाका बदल सोम्या म्हाका इमेज नाय सोम्या तुजी म्हजी इमेज मेलेली आसा लोवलेली आसा बुरशी आसा that's where our Holy Spirit will give you image of Jesus listen कितें म्हणलेलें आसा book of Romans chapter 8 verse 29 for whom he did foreknew he also did predestinate to be conformed to the image image of his son no other image of his son and if you come today my friend if you come today Holy Spirit give you Christ's image the Bible said my friend therefore if anyone who is in Christ is a new creature, all things will take away, pass away. And now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there's a liberty, freedom. Freedom, my friend. I will ask you, my friend. And then Holy Spirit, what the Holy Spirit do? And we all with open face, beholding as the glass of the glory of the Lord,
are changing into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Holy Spirit कितें कोत्ता मुगोच्या बाबंडो तुका ओदीक आनी ओदीक जेजूची इमेज कोत्ता, ओदीक आनी ओदीक तुका जेजूची कॉपी कोत्ता, जेजू भाशेन चलपाक, जेजू भाशेन उलोवपाक, सगळ्या लोकांक लायफ तुजें दिश्टी पडपाक. तुवें पळयलां मुगोच्या बाबंडो फोडां केन्ना आसता ती झाडांनी, झाडांक फोडां आसता पळय ती फोडां मुगोच्या बाबंडो आमकां दिश्टी पडटा. झाड केन्नाच फोडां मोगाच्या बाबंडो आपणाच्या काळजान वा आपणाच्या आंगान भितर लिपोवन दवरिना. द फ्रूट or tree never hide his fruit. The tree always produce the fruit so people can see or people can eat the fruit. In the same way, when the Holy Spirit comes, the Holy Spirit make you more like Jesus, more like Jesus, more like Jesus, more like Jesus. And तेका लागून मोगाच्या बाबंडो बायबल सांगता, कमांडमेंट दिलो आसा, and have put on this man which is renewed in knowledge after the image of him that created. Praise God. And I ask you, my friend, कोणाची इमेज तुजे भितर आसा? देवाचें तें देवाक दिलेलें आसा? आयज आमी पळयता आमी सगळे गव्हर्मेंटाक दिता टायम, पयशे, टॅक्स, पूण देवाचें हांवें देवाक दिलां काय? कितलो हांव सकयल पडलां काय? कितलो हांव सकयल पडलां काय म्हज्या भाव भयणांदो? देवाची इमेज म्हजे भितर आसा काय? जेचें लायफ म्हाका दुसऱ्याच्या जिवितान, म्हजें लायफ दुसऱ्यांच्या जिवितान दिश्टी पडटा काय? And if you not, my friend, come, God love you. देवान तुझा आनी म्हजो मोग केला. आमी फेलियर मोगाच्या बाबा, वी आर ऑल फेलियर माय फ्रेंड. आमी देवाक टायम दिवना, देव आमच्या जिवितान नंबर 1 जावना. We have not put always God first in our life. We are all failure, my friend. But even in this situation, God is calling you today. God is calling you today, my friend. Come, repent. Come. I ask you to close your eyes wherever you are. Please close your eyes, my friend, wherever you are. We are all fallen, my friend. आमी सगळे सकला पडलेले आसा. देव सांगता ते परी आमकडे घडोवना. I ask you, my friend, let Jesus come in your life. Let Jesus give you his image. That is called born again. This is called born again, my friend. When Jesus come in your life, he give his righteousness, his nature inside in you. And as long तुका भितरल्यान इमेज ना, तू देवाच्या नदरे मुखार मोगाच्या बाबंडो बातेलो आसा, लवलो आसा, बुरसो आसा. And Bible सांगता, nothing unclean will go heaven. Not unclean will go heaven. Don't you know, he said, Paul, unrighteous man shall not inherit the kingdom of God. Mede munis sargicha rajan bito sachana. You need a new image of Jesus Christ, my friend. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Oh, glory to Jesus. Ask you, my friend, wherever you are, close your eyes. Let the Holy Spirit touch you today. Let the Holy Spirit bring this image of Jesus in your life. Hallelujah. Oh God, glory, 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 Lord. Thank you, Lord. Come, my friend. Repent. Doesn't matter how much bad sinner are you. कितले तुवें लॉ म्हणल्या, कसो तूं जिवीत जेला जाल्यार, doesn't matter to God. God said, all have sinned. All we have sinned. All we have broken the law of God. And we deserve to be punished, my friend. Nothing you can do is to save yourself. It is a Jesus and only Jesus who died for you on the cross. Not Mary, not Wincha Sant and Pope and Cornus Muhammad or Cornus Noy Mogachabamando. The God who come down on earth and die for you on the cross. Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah.